राजांच्या दुसऱ्या पुस्तकावेले वाचप. राजवटकी चलोवंक लागलो तेन्ना जोकींक 18 वर्सां आसलीं आनी ताणें जेरुसल्याक 3 म्हयने राजवटकी चलयली. ताच्या आवयचें नांव नेहुश्ता. ती जेरुसल्यांतल्या एल्तानाची धूव आपल्या बापायन केल्लें तशें सर्वेस्परा मुखार जोकीन वायट केलें. त्या दिसांनी बाबिलोनाच्या राजा नाबुकदनेझराची फौज जेरुसल्यांत भितर सरली आनी ताणें शाराक वेदो घालो. आपले फौजेन शाराक वेदो घाल्लो आसतना बाबिलोनाचो राजा नाबुकदनेझर आपुणूच शारांत आयलो. तेन्ना जुडाच्या राजा जोकीन आपणाकूच बाबिलोनाच्या राजाचे आधीन केलो आनी आपणा बराबर आपले आवयक, आपल्या अधिकाऱ्यांक, उंच कुळयेच्या मनशांक आनी आपल्या खोज्यांक. आनी बाबिलोनाच्या राजान तांकां कैदी करून व्हेली. नाबुकदनेझर राजाचे राजवटकेच्या 8व्या वर्सा हें घडलें. ताणें सर्वेस्पराच्या मंदिरांतली सगळी गिरेस्तकाय उबारून व्हेली आनी राजमालांतलें सगळें भांडार आनी सालोमा नांव इस्रायलाच्या राजान सर्वेस्पराच्या मंदिराक केल्ल्या भांगाराच्या वस्तूंची सर्वेस्परान आदी फुडेंच सांगून दवरलेलें तशें मोडफोड केली. ताणें जेरुसल्याच्या सगळ्या लोकांक निर्वाशी करून व्हेलो. मुणगे 10,000 उंच कुळयेच्या मनशांक आनी बलिश्ट झुजाऱ्यांक, तशेंच सगळ्या कामारांक आनी लोहारांक. गांवांतल्या दुर्बळ लोकां भायर आनी कोण उरलो ना. तांणी जोकींक बाबिलोनियेक निर्वाशी करून व्हेलो. तशेंच राजाच्या आवयक, ताच्या बायलांक, ताच्या खोज्यांक आनी गांवच्या उंच कुळयेच्या मनशांक सगळ्यांकूच जेरुसल्या थावन बाबिलोनियेंत निर्वाशी करून व्हेली. व्हड व्हड कुळयेचे मनीस आसले 7,000. तशेंच 1,000 कामार आनी लोहार, सगळे झुजाक उपकारतात तसले. हांकां सगळ्यांक बाबिलोनाच्या राजान निर्वाशी करून बाबिलोनियेक व्हेले. बाबिलोनाच्या राजान जोकींचे सुवातेर ताच्या बापल्याक मातायन्याक घालो आनी ताचें नांव बदलून झेडेकिया म्हूण ताका नांव दवरलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सोबाब, तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा म्हणुया. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. देवा, राष्ट्रां तुज्या देसांत भितर सरल्यांत. तुजें पवित्र मंदीर ताणें बसटायलां. जेरुसल्याचें गोडतान करून सोडलां. तुज्या चाकराची मोडी वारावेल्या सुकण्यांनी बसून सोडली. तुज्या भोगतांचें मांस सांजवाक गिरासूंक दिलें. सोबाब, तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. उदकाच्यो जोरी कश्यो आख्ख्या जेरुसल्याक रोगोत विखरायलें. मेल्ल्यांक मातयेक लायतलो कोणूच ना. शेजाराच्या लोकांक आमी केन्याचो माल जाल्यां. भोंवतणचीं राष्ट्रां आमकां आसतात, आमचीं खेबाडां करतात. अशें केन्ना पर्यंत सर्वेस्परा सदांकाळ आमचेर तापून रावतलोय. केन्ना पर्यंत तुज्या उज्या वरवीं तुजो राग पेटलोलो उरतलो. सोबाब, तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. आमच्या पुर्वजांचे अपराध आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगोबेग तुजी कोणवालाय आमकां दाखय
आमी पळयत जाल्यार एकदम लोळदिरी सोबाब तुज्या नांवाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा तुज्या नांवाचे वडविके पासत पाव आमकां देवा आमच्या सोडवणदारा आमची पात कांबोगोस सर्वेस्परा तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार सोबाब तुज्या नांवाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा उद्गार सर्वेस्पराक जोय जोय सोमी म्हणटा कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तांय येतल्या सर्वेस्पराक जोय माथ्यो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून कोण सोर्गीच्या राज्यांत भितर सरोचो ना पूण स्वर्गार आसतल्या म्हज्या बापाची खुशी करतात तींच सोर्गीचे राज्यांत भितर सरतलीं तो दीस येतोच जबार जाणां म्हाका म्हणटलीं सोम्या सोम्या तुजो संदेश आमी परगटलो न्हय आनी तुज्या नांवान आमी देंवचार काडले न्हय आनी तुज्या नांवान सोबार विजमितां आमी केली न्हय आनी तेन्ना हांव तांच्या तोंडार मारतलो खोटेपण करतल्यानो म्हजे सोरशिल्ले कोरसोरात कित्याक हांवें तुमकां केन्नाच वळखूंक नात देखून ही म्हजी उतरां आयकतात आनी ताचे प्रमाणे चलतात तीं आपलें घर खोडपार बांदतले एका शाण्या मनशा सारको पावस पडलो हांव रायलें वादळ येवन तें घरार मारलें तरी तें मोडलें ना कित्याक तें खोडपार बांदलोलें पूण ही म्हजी उतरां आयकून ताचे प्रमाणे चलोनात ती आपलें घर रेंवेर बांदलोल्या एका पिसाट मनशा सारकी पावस पडलो हांव रायलें वादळ येवन तें घरार मारलें आनी तें मोडलें आनी कुशीन म्हूण तें कुंसलून पडलें जेजून आपलें उलोवप सोंपयलें आनी ताचें शिकोवण आयकून लोक जोबोर अजाप जालो कित्याक ताचे शास्त्र्यां भाशेन न्हय पूण अधिकारी आसलोले पुरी ताका शिकयतालो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता नियाळ उतरां आयकुपी आनी उतरां प्रमाणे चलपी आयच्या वाचपांत जेजू आपल्या शिसांक शिकोवन दिता सांगून की बेश्टींच उतरांच वापरून कोणूच सोर्गी राज्यान भितर सरोंक शकना दोनया म्हणून मनीस आपल्याकूच फटयता देवाचें ताका कांयच पडलेलें ना असलो मनीस एका पिशा मनशा भाशेन जो आपल्याचेरूच पातेवून आपलेंच तें करता असलो मनीस आपलें घर कोसाचेर बांदलेल्या भाशेन असलें घर वादळ मोडान कोसळोन पडचें पडोन ताचें निसणटन जाता पूण देवानूच दिल्लीं उतरां वापरून आनी देवाचेच खोशे प्रमाणे चलून की मनशाक सासणाचे जिविताचे दारां उक्तीं जातात असलो मनीस एका जाणवायेच्या मनशा भाशेन जो आपलें घर खोडपाचेर बांदलेल्या भाशेन असलें घर वादळ मोडान कोसळोन पडोंक शकिना जिविताचो संदेश देवाची उतरां प्रेरणा दितेली उतरां तीं जिवीत निर्माण करपाची उतरां तीं देवाच्या उतरां प्रमाणे चलतलो मनीस आपली जाणवाय वाडयता आनी कसलेय संकटाक फुडो करूंक सदांच आयतो मागणें तुजे कायदे आनी समूद सांबाळूंक आनी स्वताचे वाटेर आमी चलूंक आमचेशी तूं राव जेजू